इन्कम टॅक्सान चर्चेक येणावळीची म्हायती दिवपाक लायल्या हे कार्य पुराय संविधानाच्या आड आसा। भाजपा सरकारान हे संविधाना आड काम केला। धर्म फोडपाचे कार्य भाजपा सरकार करता असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान केला। ह्या वेळार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसूजा, आदले भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आनी हेर मानेस्त हजर आसले। अर्डेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। आयटी इनकम टॅक्सान जे आयज लेटर धाडला डायशस सोसायटीक चर्च की तांचे डिटेल फायनान्शियली स्टेटस जे कलेक्शन जे कितें इक्वेशन जाता तेजेर ताका इन्फॉर्मेशन दिवचें म्हणून हें जावन अनकॉन्स्टिट्युशनल। जी रिलीजियस बॉडी हांचेर हे भाशेन इन्कम टॅक्सान जरी तर हे भाशेन ताका मागले जाल्यार हें चुकीचें, कारण आयज हे डायसिस सोसायटीज आहाय वो चर्चीस आयज जायते सोशल फिल्डांनी वो कसले तरी काम करता आनी आयज पासून हांचेर आयटीन केन्नाय कोणे रिलीजियस बॉडीचेर आयज पासून कोणे हे भाशेन पावल मारूंक नासले। जेन्ना बीजेपी पावन आयली आज 5 वर्स जाली काम जायतली, एक पूण देवूळ व्हड जाता म्हाका सांगा। आयकलं तुमी खंय देवूळ व्हड म्हणून? तुमच्यान म्हाका सांगपा जाय। हांव म्हणटा कितें, ह्यो कम्युनलपण असल्यो पार्ट्यो आमी भायर दवरपाक जाय। आज जेन्ना एक कॅथलीक कम्युनिटीची जे डायसन सोसायटी आहा, हे सोसायटीचेर जायते इस्कॉल आहा, ज्या इस्कॉलांनी खुबशे आमचे हिंदू भाव, मुसलमान भाव, क्रिस्तांव भाव शिकोन मोठे मोठे जावन गेले। सांगपा म्हळ्यार एडवानी पासून ते एक कॅथलीक स्कुलान शिकून गेलो, व्हड जालो। पूण आज म्हणटा हांव, अकस्मात आयटी कित्याकूच हवत हे आमचे डायसनाक गेली, कित्याक थिंगा गेली, दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट कित्याक येवना?